Humanity is the best religion to mankind. आमच्या समाजांतल्या समुदायांतल्या आनी एक स्त्रियेची असा एक परिस्थिती ह्या समाजा मुखार आमी दवरता. मनेस्तीन वेरोनिका डिसोजा आदी कोक्कडा फिरगजगारन आनी फाटल्या एका वर्सा तावन वेणूर फिरगजींत आपल्या भयणी सांगाता ती जिवन आसा प्रस्तूत. वेरोनिका बायक 2 जाण चरके भुरगे तातूंत निमाणो थंयसर आसा. 4थ्या क्लासींत कन्नडा माध्यम इस्कॉलांत तो शिकता. इंग्लीश माध्यमाक ताका घाल्लें पूण परिस्थितीक लागून आतां तो कन्नडा माध्यमांत आसा. तिचो मलगडो चरको आसा, ताचें नांव जॅसन. जल्मा तावनूच एंडोसल्फन ह्या परिणामान दरम्यान तो अंगविकल भुरगो जावन जल्माला आनी संपूर्ण बेड रिडन जावन आसा. जॅसनाक आतां 12 वर्सां प्राय आनी प्रस्तूत ती एकलीच त्या भुरग्याची साकरी करते आसा. ताका जेवण खाण तोंडाक दी जाय. ताका नाणें जाय जाल्यार जशें ल्हान भुरग्याक उस्क्यार घाल नाणयतात तशें नाणें जाय. हर एक घडी ताज्या सांगाता आसा जाय. तो पडलो तर तो कंगाल जाता. त्या भुरग्याक सारक्या रितीर दवरी जाय. खंयची घडी ह्या आवयन त्या भुरग्याक सोडून पयस वयच्या बरी ना. ताका हागोंक मुतोंक जाता आनी ताका टायमींग ना. कशें म्हणणी त्या चरक्याक कळना. पॅड्स घालूंक जाय. ताका सुमार 4000 असो खर्च आहा म्हूण ती सांगता. ताका पिट्साचे समस्या आसात आनी हेर वखदांय आसात. त्या वखदां फाटल्यानय एक 4000 रुपये खर्च आसा. ह्या चरक्याच्या चिकित्से फाटल्यान म्हयन्याक सरी सुमार 10,000 रुपये म्हणसर खर्च तिका बसता. त्या चरक्याक उलोवंक येना. संपूर्ण तरान तो आपल्या आवयच्या सहाय्याक हुंदोन आसा. सरकारांतून कितें वेतन येवंक आसा तें तिका मेळटें आसा आनी थंयच तिजो प्रमुख आदाय प्रस्तूत जावन आसा. वेरोनिका बाय आदी कोक्कडा फिरगजीची देखून फादर जगदीश पिंटो थंयसर विगार जावन आसात. तांकां हांवें फोना मुखांतर संपर्क करतना ह्या स्त्रिये विशयान तिच्या आसायकपणा विशयान ताणें म्हाका सविस्तर सांगलें आसा आनी ह्या जगबापांनी ताच्या फिरगजगारांनी तिका साबारबुटींक कुमक केल्या म्हणून वेरोनिका बाय सांगते आसा. फाटल्या एका वर्सा तावन वेणूर फिरगजींत वेरोनिका बाय वस्ती करते आसा आनी थंयसर आसात वेणूर फिरगजीचे SVPचे अध्यक्ष मनेस्त विल्सन सोज आनी तांच्या मुखांतर ही मानावी आमकां आयिल्ली जावन आसा. SVP अध्यक्ष मनेस्त विल्सन सोजाक फकत 3 हप्त्या आदीं ह्या स्त्रियेची गजल कळ्ळी. ती घरांक भेट दिवन येतना कित्याक आपल्या भयणीच्या घरा थंयसर भयणीचें घर आसा थंयसर वेरोनिका बाय प्रस्तूत जिवन आसा. वेरोनिका बायची भयणी हांगासर आयल्या भायर आसा ती. तिची परिस्थिती आसा एकच. तांकां सारकें घर ना. आतां दानींच्या कुमकेन एक तगड शिटीचें घर तांणी आनी बांदी जाय आशिल्लें घर अपूर्ण जावन आसा आनी ही परिस्थिती सगळी अध्यक्षांनी तांणी पळयल्ली आसा. तिची भयण विधव जावन आसून PUCंत शिकचें एकलें दुतिका आसा आनी तांचो एक भावय तांच्या सांगाता थंयसर जियेता उंकारतो. 40 वर्सां जालीं. ताकाय भलायके संबंधी समस्या आसात. तशें हें कुटुंब संपूर्ण तरान असायक परिस्थितीर आसा. हांगासर तिजो निमाणो चरको कन्नडा माध्यम इस्कॉलांत शिकता तरी संपूर्ण धर्मार्थ जायना. ताका रिक्षा इस्कॉलाक धडी जाय आनी सरकारांतून मेळचे सौलभ्य सोडून इतर खर्च आसा तोय खर्च तिणें बरी जाय पडटा. 12 वर्सां तावन मलगडो चरको जॅसन हंतुळणार आसा. बेड रिडन आसा म्हणटना तिका खंयसरी भायर वचून वेरोनिका बायक वावर करूंक साधना. ती हुशार आसा. वावर करची आशा इच्छा तिका आसा. 10वी क्लास ती शिकल्या. ताज्या उपरांत ती तिच्या अनुभोगान तिच्या उलयतना कळटा तिका जैतो अनुभव आसा आनी काम करूंक वावर करूंक मोन आसा पूण ती संपूर्ण आसायक जाल्या. एका व्यक्तीचें लक्षण ताच्या मुखा मळार ताच्या उलयतना आमकां कळटा आनी वेरोनिका बायक पळयतना एक सादी व्यक्ती तें आमकां कळून आयलां आनी तेज्या विशयांत जायतें हांवें खबर काडली आनी तेजी परिस्थिती आमकां सारकी अर्थ जाल्या. पडुमारनाडांत आमची ह्युमॅनिटी संस्थेची 20 घरां जावन आसात. असल्या परिस्थितीर आशिल्ल्या खातीर 30 घरां आमी थंयसर मंची जावन आसात आनी हो एक अवकाशी वेरोनिका बायक आमी दिता म्हणून सांगलां. एप्रिलाच्या अखेरी भितर तुका जाय तर मानावी धाड म्हणून सांगलां. पूण हांगासर एक समस्या आसात कित्याक वेरोनिका बायक आदार तिजी भयण तर त्या भयणीकी आतां प्रस्तूत आदार वेरोनिका बाय एकामेकाक सुदारसून त्या घरांत ती आसात. देखून तें घर सोडचेंय तितलें सारकें न्ही म्हणल्यार बरें आसा. अध्यक्ष थंयसर आसात SVPचे. तांकां ती परिस्थिती सारकी कळीत आसा. तरीकी आमी अवकाश दिला आनी एप्रिलाच्या अखेरे भितर तांकां गरज म्हूण बगल्यार तांणी ती मानावी दिवी येता आनी ती मानावी मंजूर करचे प्रयत्न आमी करतले. ह्या करिज्माच्या सुवाळ्यार इस्टर प्रोजेक्ट आमी आसा केल्लें आनी तातूंत कांय तरी उरलें तर ह्या कुटुंबाक आदार आमी दिवंक कशें येता आनी उण्यार उणें 1 लाख तरी तांकां दितेले हांव म्हणून आमी बरोसो दिता. इस्टर प्रोजेक्टान उरलो आयवज आनी दानींनी आमकां कुमोक केल्यार ताज्या की सडीत दिवचे प्रयत्न आमी करतले.
वेरोनिका बाई ह्युमॅनिटी संस्थो तुज्या सांगात आसा आमकां कितें साद आसा ती कुमो करचे प्रयत्न आमी जरूर करतले हांव तशेंच अध्यक्ष मनेस्त विल्सन सोज तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी आज मोन केल्ल्यान आज ह्या स्त्रियेक ह्युमॅनिटी संस्थेतावन आदार लाभोवंक कारण जाला तशेंच आमच्या सर दानींकी इस्टर प्रोजेक्टाक सांगात दिल्ल्यांक तशेंच सुरवेरतोन ह्युमॅनिटी संस्थाक सांगात दिल्ल्या सर दानींकी आमी दानींचो आमी उपकार भोगता कित्याक आज त्या सर दानींच्या तर्फेन आसल्या हजारो कुटुंबाक सांगात मेळटे आसा कुमोक मेळटे आसा सो मेस्तांक देव बरें करूं. Humanity.